आज सिलेक्ट कमिटीची मिटींग झाली, सो कितें डिस्कशन जालें? नक्की म्हणतो सिलेक्ट कमिटीचे गायडलायन्स असतात की जे कितें सिलेक्ट कमिटीन जाता ते भायर उलोवप नासता. दीस इज द थंब रूल. ताजे खातीर आमी जे कितें उलयलें थंय हॅज बीन इन डिफेन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिजर्व डेमोक्रेसी इन गोवा and to see that there is no more further unplanned development in the state. जे अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट चलता आनी फुडें इन्वेस्टमेंटाच्या नांवान आनी तुमची इबाड जावची न्ही हें आमी ह्या डायरेक्शनान उरल्या. सध्या एक मेन आसा तो इशू आसता तो भुतानीचो. तुमी कशें पळयता ऑल ओवर? बिकॉज IPB काही लागता काय पळय इशू कसो आहा, इशू आहा तो दोंगराचेर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट कसो येता हो एक प्रश्न पडटा. केन्ना केन्ना अशें आहा दोंगराचेर तूं दोंगर काप नासतना पावता, तूं फाटल्यानल्यान पावता म्हळ्यार फाटल्यानल्यान खंयच्यान तरी येता आनी दोंगरार प्रोजेक्ट बांदता. ताका एक दुसरे भशेन पळोवंक जाता कित्याक एक्सेस इज फ्रॉम समवेर एल्स. हांगा तांकां तसो एक्सेस ना कित्याक तांचे फाटल्यान नेवी आहा. तांकां दोंगर कापूनच वयर वचचें पडटा. आतां दोंगर कापून जर ते वयर वतले जाल्यार तो तेदो ब्रॉड ना प्रोजेक्ट. सो तूं दोंगर असो वर्टिकली जर कापलो जाल्यार तो पडटलो. सायडीन लोकांची घरां आसात. हो एक तांचो लोकांचो लोकल पब्लिकाचो एप्रिहेन्शन. दुसरें इश्यू म्हणटा कितें ताजें की थंय थोडी जमीन भुतानी कडेन आहा, थोडी जमीन अशे 2 लॉट 4-4 हजार. एक बालिश म्हणटा फॅमिली कडेन आहा आनी एक नायक म्हणटा फॅमिली कडेन आहा आनी एक तिसऱ्या मनशा कडेन आहा जो तांचे कडेन बरो आहा भुतानी कडेन. हे 2 मनीस जे आहा तांचे कडेन जमीन ते ओपोज्ड आहा. तांची जमीन अजून विकती तांणी घेवंक ना आनी विकती घेवंक ना जावन पसून ताचेर प्रोजेक्ट एप्रूव जाल्लो आहा. हें जर खरें जालां हें म्हाका ताणें लोकांनी येवन सांगलां आहा तें. आनी ताचे बरोबर आदली आमदार आशिल्ली बाय एलिना साल्दाना. सो अशे रिस्पॉन्सिबल लोक ते सांगपी. आतां जमीन घेनासतना ताचेर प्रोजेक्ट कसो एप्रूव जावंक शकता? फॉरगेट दुसरे सगळे इश्यू एनवायरमेंट हिल कटींग हें तें सगळें सोडया आमी. ओन्ली लिगॅलिटी उलोवया. लिगॅलिटीन जर उलयलें जाल्यार जमीन म्हजे कडेन नाच जाल्यार हांव ताचेर प्रोजेक्ट कसो पास करतलो? आनी जर प्रोजेक्ट पास जालो जाल्यार तो कसो जालो? हो एक व्हडलो प्रश्न. आनी ताचे खातीर दीस बिकम्स अ बीग इरेग्युलरिटी. इट बिकम्स लायक अ फ्रॉड. कळ्ळें तुका न्ही? सो म्हाका दिसता टॅक्निकली जी जमीन तांच्या हातान ना ते जमनीचेर तुज्यान प्रोजेक्ट एप्रूव करूंक जायना. आनी जर कोणें एप्रूव करपाक ट्राय केला जाल्यार तो एक फ्रॉड जाता आनी ताचेर एक्शन घेवचें पडटा. सरकारान दाखोवंक जाय की गोंयांत वचून सरकार म्हणटी वस्त आसा आनी कायदे म्हणटे आसात गोंयांत. म्हजी जमीन तूं एप्रुवलाक घालूंक शकना, तशी तुजी जमनी हांव एप्रुवल घालूंक शकना अनलेस आय बाय दॅट लँड. सो विदाउट बायींग दॅट लँड इफ दे पुट अ proposal for a project there, then it is a shocking thing, which is what the people are saying and needs to be investigated. Vijay, who should we hold responsible? Once that CM is saying... Forget the holding responsible. First thing is, if there is an approval given in a project, for a project, in an area which is not owned by the project proposer, then that permission has to be immediately rescinded. Whoever may be responsible, that's another story. Let us first talk about if an illegality has been done. We have to set it straight. We have to immediately take action to show that this is a responsive government. See, they have made, I think, an application to the chief town planner with this regard. I think they should make an application to the minister concerned, the town planning minister, and point this out, because nobody in his sane mind will ever approve a project in somebody else's property. So this I find very, very disturbing. So once that CM saying he has no connection with the Bhutan. What CM says is what that I cannot. The minister, whether he has connection, he doesn't have connection, is for him to know. I cannot. The minister also saying TCP minister statement that they blame game तांचे भितरले इंटरनल जे कितें आहा ताजेर म्हाका उलोवपाचें ना. कित्याक ते फायनली एकूच पार्टीन आहा आनी एकूच सरकारान आहा. आमी पॉयंट आउट करप आसता एक ओपोजिशन लेजिस्लेटर म्हणून आमी पॉयंट आउट करपाक जाय जर चूक जालें जाल्यार. आतां हांव तुमकां सांगता बेस्ड ऑन वॉट, बेस्ड ऑन द representation that I have received from some people. I told them, you go and give this to the chief town planner. आता तशेंच तांणी म्हाका दिसता मंत्र्याकूय दिवपाक जाय आनी सांगूंक जाय की खंयचेच जो मनीस सारको तकलेन आहा कोणूच मनीस दुसऱ्याच्या जमनीचेर एप्रुवल घेवंक शकना.
विदाउट यू ओनिंग द लँड हाव कॅन यू टेक परमिशन. हें जर जालां जाल्यार हातूंत गोंयांत कांयच कायदोच म्हणटा ना अशें दिसूंक लागता न्ही. TCP मिनिस्टरान आनी किंवा खंयचे जे न्यू प्रोजेक्ट आसा ते परमिशन तो TCP मिनिस्टर जावच्या पयलीं दिल्ले आनी ते फायल रिव्यू करतले म्हणून सांगलेले. फायल रिव्यू पळय फायल रिव्यू करतलो म्हणटलो एश्युरन्स म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यानूय दिले हावजान आनी TCP मिनिस्टरानूय दिला जाल्यार रिव्यू करपाक टायम कित्याक लागता. रिव्यू करपाक टायम कित्याक लागता. लोकांक तुमी उचांबळ कित्याक करता. लोक आतां बेजार कित्याक जाल्या की गोंयांत जमनी सोंपल्यो आतां दोंगर कापपाक लागल्यात आनी दोंगर कापप म्हणटा तें एक सामकें ब्रेझन चलना. हाजे खातीर लोक डिस्टर्ब जाल्ले आहा. खंय तरी सरकार आसा म्हूण सरकारान दाखोवंक जाय मरे. ब्लेम गेम हांवें एप्रुवल दिल्लें ताणें आनी कोणें दिल्लें तें पॉयंट आवट करून सरकारा भितरूच तीं केस्तांवां आहा ती पळोवन आमी खूश कशें जावंक शकता. धर इल्लिगॅलिटी जाल्या तर ती इल्लिगॅलिटी रिसेंट करा न्ही. सी एज अ मिडिया एज अ ओपोजिशन वॉट वी शूड वॉन्ट that if there is a illegality, that illegality has to be set straight. So it has to be set straight. विजय बाब, एक दुसरी गजाल म्हणतात वेन वी टॉक्स अबाउट द इलिगॅलिटी भुतानीज प्रोजेक्ट्स हिल कटिंग्स प्रोजेक्ट्स सरकार आसा सरकार एकमेकाच्या आंगार घालता. अपोजिशनाचो रोल कितें सध्या. अरे अपोजिशनाचो रोल कितें आसूंक शकता. अपोजिशनाचो रोल पॉयंट आवट करप न्ही. अपोजिशन सगळें अपोजिशनूच करता अशें म्हणना हांव. आनी एक्टिविस्टूय अपोज करता. अपोजिशना परत चड एक्टिविस्ट आहात सो ते करतात तांकां आमी सपोर्ट करतात. आमी जर इशू आनी खंयचे भशेन रेज करूंक जाय वा कितें करूंक जाय तें करूंक जाय. आनी ते सगळे भशेन थंयचो आमदार तो आपले भशेन कितें करता तो सरकाराक सपोर्टूय करता. ताजेर प्रश्न दुसऱ्या भशेन येता. खासदार तो थंय गेल्लो आहा. लिडर ऑफ ऑपोजिशन थंय गेल्लो आहा. सगळे आपआपले भशेन कितें तरी करूंक सोदतात. मे बी सगळे एक जावन कितें तरी दुसऱ्या भशेन करूंक जाय. तें I think that I cannot say it will happen over a period of time. Left to the नवी रेवल्युशन ते अशें आयलां की तो जो रिपोर्ट आहा जो पास आनी फेल जो कोण जाला रिजल्ट जो आयला तो 4दा रिजल्ट चेंज केला. हें आमचे कडेन एक सारकें रिलायबल सोर्सा कडल्यान कळ्ळां. सो थोड्या एप्लिकंटांनी एप्लाय केला की आपलो आन्सर शीट दाखोवची म्हणून. ती जर फेल जालें ओ पास जालें आमची आन्सर शीट दाखोवची. आतां अशें जाल्लें आहा की कोण थोडो फेल जाला आनी मागीर तो पास जाला. आतां पास जाल्यार नवो पेपर बरोवचो पडलो आनी ताजी सिग्नेचरूच ना थंय. कोणें तरी सिग्नेचर मारली आसतली. सो नाव दे हॅव आस्क्ड फॉर सर्टिफायड कॉपी ऑफ द आन्सर शीट्स. ताजेर पळोवया मरे कितें जातलें. एक भायर येता आहा. हांवें मुखेलमंत्र्याक तेजें सांगिल्लें की एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द ओपोजिशन हांवें एक्विजिशन करता. ते टायमार तेन्नाचे मंत्र्यान आनी आतांचो मंत्री जो आहा बाबूश मनसरा ताणें PWDचेर एलिगेशन केल्लें. इलेक्शन तेकिल्लें सरकारान स्थगिती हाडली सगळे प्रोसेसाचेर. हाडल्यो ना आनी परतो करपाक लायलो प्रोसेस. आतां हांवें परतो करा मरे. तुमी जर सगळें क्लीन आहा आनी हांव तरी ही एलिगेशनां करता परते करा आनी तेंच करा मरे. तुमकां जाय तूं इतलें सगळें मागता उरफान मदत कित्याक जेन्ना तुमी सगळें उलयता मदत उरफान म्हणून उलयता तुमचें कोणाचें विचारनाका कित्याक इट्स नॉट वर्दी ऑफ कमेंट. IPB बिल जे अमेंडमेंट जे आसा तितून चेंजीस जाय कशें दिसता. चेंजीस नॅचरली मेजर चेंजीस म्हणून तुका हांवें सांगलां तें इतलेंच मुद्दो की आमी कॉन्स्टिट्युशन गोंयांत जितें उरचें लोकशाही गोंयांत जिती उरची आनी गोंयांत फर्दर अनप्लॅन डेव्हलपमेंट जावचो न्ही हाजे खातीर जें कितें करूंक जाय तें सिलेक्ट कमिटीन आमी करतात. आनी हो बिल खंय तरी जे लोकल बॉडीज आसा पंचायत आसूं तें सगळें कॉन्स्टिट्युशन तातूंत आयलें. अनप्लॅन डेव्हलपमेंट म्हणजे आमी सगळ्यांचें हें कितें आसता हाबीज आसता प्लॅन डेव्हलपमेंट आनी डेमोक्रेसी कित्याक एक बॉडी दुसऱ्याच्या खड्ड्यार येवन बसूंक जायना. हे तिनूय विशय आमी कन्सिडर करून जें कितें उलोवंक जाय तें उलयलां. तुका हांवें स्टार्टिंगाकूच सांगलां सिलेक्ट कमिटीक जें कितें भितर जाता तें वी आर कॉन्स्टंट नॉट टू जनरल व्यू पळयत जाल्यार वेन यू टॉक अबाउट IPB नाव इट इज अ बिग प्रोजेक्ट्स ह्या वक्तार जेन्ना लोक रस्त्यार येता विरोध करता व्हडले प्रोजेक्ट्स इट्स वर्थ यू जनरल पॉयंट इज व्हडलो प्रोजेक्ट लोक ओपोज करता अशें न्ही. लोक ओपोज करता एनवायरमेंटली फ्रेजायल एरियांनी जे प्रोजेक्ट येता जे लोकांक सांगनासतना प्रोजेक्ट येता. काल हांव गेल्लो थंय कुडचिरे थंय एक प्रोजेक्ट येता तो कितें प्रोजेक्ट तो तांकांच खबर ना.
खबर ना. खबर ना लोकांक. कोण म्हणटा की इट इज अ वेस्ट मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट, कोण म्हणटा तो कन्स्ट्रक्शन डेब्री ट्रीट करून करपाचो प्रोजेक्ट. सो एक गव्हर्मेंट अवेरनेस करना. इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचें कितें काम आसता की क्रिएट अवेरनेस क्रिएट करनी कितें आसा तें. मागीर तूं तोच जागो कित्याक चूज केलो. सरकार म्हणटा ते जागो आमचो, आमी जाय तें करतले. पूण तशें न्ही तें. थंय इतले 5वेजार एरिया ती, थंय एक आयसोर जावचो न्ही. आमी फक्त आमचे फातोर्डाचें चिंतचें न्ही, आमी सगळ्याचें चिंतूंक जाय. प्रोजेक्ट जायत जाल्यार इंडस्ट्रियल एरियेन हाडूंक जाय असलो प्रोजेक्ट. सो कुडचीचे लोक वा मय मतदारसंघाचे लोक BJPक सदां मत मारतात, पूण थंय कितें हाड अशें जाता, जावंक जायना न्ही. काल मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडला की हेरिटेज झाडां थोडीं आसात, पिपळ, अर्जून आनी कितें कितें नांवां सांगल्यात. हीं झाडां राखूंक जाय म्हणून. हीं झाडां ते रानांत आहा मरे. ती रानां जर तुमी कापून असले प्रोजेक्ट हाडूंक लागले जाल्यार ती हेरिटेज झाडां कशी राखतले तुमी. ओके, आनी एक म्हणटा ते फायनली ह्या दिसांनी पयर रिजनल Vijay, the last question. These days, a lot of accidents happening in the Goa. How you look at this? See, accidents are happening and the opposition has alleged it is because of the government. Honorable Minister for Industries has made a statement today saying that PWD is responsible. So in one way we have to congratulate the Honorable Minister for at least agreeing that government to some extent is responsible for this accident. Now there is this concept of collective responsibility. Collective responsibility means what? If one organ of the government has failed and the entire government has failed, you can't be saying it is not me, it is you. No. Collective responsibility assumes that these innumerable deaths which are happening on Goa roads are because of the carelessness of the government. Whether it is the PWD, whether it is the RTO, whether it is some other department, I'm not wanting to make a post-mortem of it. But overall, the government is failing. That is why people are dying in the streets. This is what is happening. This is what has been not only said by opposition, but it has also been now to some point, to some extent, agreed upon by the Honorable Minister. तुम्ही पळयतात GNH.